STEM is an science, technology, engineering and mathematics. आमकां सायन्स शिकपाक जाय, आमकां टेक्नॉलॉजी कितें आसा ही शिकपाक जाय, आमकां मॅथमॅटिक्सा कडेन आवड क्रिएट जावपाक जाय आनी त्याच बरोबर आमकां इंजिनियरिंग, मॅथमॅटिक्स, टेक्नॉलॉजी आनी सायन्स मॅक्झिमम भुरगे स्कुलात शिकता आसतना 10वेक म्हणजे म्हाका एवरेज पर्संटेज पडली. हांव मुद्दामून सांगता कळपा खातीर की आपल्याक 50% पडली, म्हणजे तो कदाचित शिकपाक ढ आसता म्हणूनय ताका 50% पडटा अशी न्ही, पण तो 50% पडली काय तो सायन्सीक वचपाचो विचारूय करिना आनी ओवरऑल मायंडसेट असो आसा तूं आतां आर्ट्साक नाल्यार कॉमर्साक चल. आनी जेणे करून हायर सेकंडरी सायन्सीचे सिटूय इतके कमी जाल्ले आसा तो आतां 80 आनी एबाव, आमच्या वेळार 60चेर मेळटालें, आतां 80 आनी एबाव. आनी जेणे करून ग्रामीण भागात शिकपी भुरग्यांचो इल्लो इल्लो सायन्साचो इंट्रस्ट कमी जावपाक लागलेलो आसा आनी जेणे करून तांकां इंट्रस्ट क्रिएट जावपाक जाय. मॅक्झिमम भुरगे हे सायन्सी कडेन वचपाक जाय, कारण फ्युचर जे आसा हे इनोव्हेशनच्या बाबतींत आसा, फ्युचर जे आसा हे टेक्नॉलॉजीच्या बाबतींत आसा, फ्युचर जे आसा हे सायंटिफीक नॉलेज आमकां तेंच्या कडेन ते पावोवपाक जाय. म्हणून जेन्ना बाब आशुतोष पंडीत आनी ताची पुराय टीम म्हाका मेळ्ळी आनी तांच्यांनी जेन्ना कन्सेप्ट सांगलो, ह्या हेच्या प्रोजेक्टाक आमी सरकाराचो एकूय पयसो खर्च करिना, ते स्वताच्या CSR फंडांतल्यान, आमी तांकां CSR फंड दिवंक ना, हांव परत एकदां सांगता, आमी दिवंक ना, ते स्वताच्या पयशांतल्यान द लॅक्स ऑफ रुपीज, म्हणजे तांची बेस कंपनी मुंबय, ओके, तांच्यांनी फक्त म्हाका सांगलें की आमी 24 स्टेटींनी काम करता, 24 राज्यांनी, सरकाराचे पयशे न्ही, खंय तरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या कंपनींक कॉन्टॅक्ट करता, तांचे फंड्स घेता आनी ताज्या उपरांत ते दुसरे कडेन मोडटा, आपल्याकूय मोडिना. म्हणून तर म्हाका सांगना फुडें हांवें आमच्या नावेलीच्या हायस्कुलांत पयलीं, कोठंबीच्या टागोर हायस्कुलांत आनी ताज्या उपरांत उरलेल्या आनी एक 4-5 इश्कॉलांनी आयच्याच घडीक आमी अटल टिंकलिंग लॅब आमच्या आमोणेच्या गव्हर्मेंट हायस्कुलांत सुरवात करता. हे हांव कित्याक सांगता, भुरग्यांचो खूब फुडार विचार करून फुडल्या 10 वर्सांक आनी 15 वर्सांक भुरग्यांक खंय तरी आपल्याक कसली नोकरी मेळटली हाजे कोणाकूच विचार करचो पडचो ना. हांवें आत्तां म्हणजे स्टॅम्प लॅब ओपन केल्या उपरांत भितर गेलो, भुरगे इतले बिजी आशिल्ले, दे यूज टू प्रिपेर द हायड्रॉलीक ब्रिज. तुम्ही विचार करात, 8वेक आनी 9वेक आसलेलो भुरगो हायड्रॉलीक ब्रिज कसो करपाचो हाजेर ते प्रॅक्टिकल करतात. म्हणजे आमी विचारूय करूंक ना, कारण तुम्ही सगळ्यांनी कदाचित जुवारी पूल आता बांदता आसतना पळयला आसतलो, ज्या केबलाचेर जो ब्रिज जाता, म्हणजे भारतांतलो दुसरो ब्रिज जो आहा केबल स्टँडिंगाचो, हो आमच्या जुवारी ब्रिजाचेर जाता. आनी एशिया खंडांतलो पयलो थंयसर रिवॉल्विंग टॉवर रेस्टॉरंट जातले, म्हणजे जगातले टुरिस्ट जे येता पळय न्ही, त्या दोनूय पुलाच्या खांब्याच्या मदल्यान वयर टॉवर वयतलो आनी ताजेर वयर रेस्टॉरंट जातलें आनी लिफ्टीन बसोन विदीन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड वयर वचपाक जाय. इतल्या पद्दतीन टॅक्नॉलॉजी फुडें गेल्या, बट त्या टॅक्नॉलॉजीची आवड क्रिएट जावपा खातीर आमकां भुरग्यांक आतां पासूनच तयार करपाक जाय. म्हणजे म्हाका खूब बरें दिसलें भितर गेल्या उपरांत की इतक्या भुरग्यांक इंट्रस्टान वेगवेगळ्यो गजाली त्यो करीत आसात आनी एवरीथींग इज अ रिसर्च ओरिएंटेड, एवरीथींग इज अ टेक्निकल ओरिएंटेड आनी इंट्रस्ट घेवन ती सगळीं जाणां काम करतात. आमी हे जर आमच्या ग्रामीण भागांतल्या भुरग्यांक नावेले आसतले, सुर्ला आसतले, पाळी आसतले, आमोणे आसतले, कुंड्या आसतले, हरवळे आसतले, ह्या भुरग्यांक जर आतां पासून हे शिकोवपाक शकले जाल्यार इन फ्युचर आमी फक्त इंजिनियरिंगाचो आनी मेडिकल दोतोराचो आनी हातूंतोच विचार करता. हांव जर ना, हांव तेज्याय फुडें वचून एक म्हणटलो की ते रिसर्चर जावचे. म्हणजे फॉरेन्सीक सायन्स इन्स्टिट्यूट आसतले, नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ आसतले, वेगवेगळी इन्स्टिट्यूट. आतां फक्त BA आनी BCom आनी इंजिनियरिंग करपाची गरज ना, फुडल्या 5 वर्सांनी आतां 12वी जाल्या उपरांत वेगवेगळ्यो गजाली तांकां गोंयांतूच उपलब्ध आसतल्यो आनी तेय बी फुडें परत एकदां वयता आसतना सांगता, खंयच्याच गोंयांतल्या भुरग्याक म्हणजे आपल्या कडेन कदाचित पयशे कमी आसा म्हणून शिक्षण उरचें ना, ताका स्कॉलरशिप्स आसतली,
किंवा ताका आपले मनोहर पर्रीकर इंटरेस्ट फ्री लोन आसतले अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो सोय ह्यो सरकारान उपलब्ध करून दवरलेल्यो आसा। त्या खातीर जो भुरगो शिकता ताका पुराय फायनान्शियल मदत करप, ताका पुराय हेल्प करप हे सरकाराच्या वतीन सातत्यान आमी चालू दवरला। फक्त आमी इनोव्हेटिव्ह थिंकिंग ह्या प्रोसेसाचेर विचार करपाक सुरवात करचो।